हाय हॅलो. कोण एक एक करून सगळी जाणां कनेक्ट जाया मागीर उलोवपाक स्टार्ट करता हांव. सध्या रोजी फर्नांडीस कनेक्ट जाला. हाय हॅलो. युवराज हाय. ओवी ब्लॉग्स हाय हॅलो. सगळ्यान पयली हाय म्हणटा. कशें आसा तुमी? दीक्षा हाय. नियती सो एक्चुली संग सुमार टायम दिल्लो हांवें की हांव लायव्ह येतलें बट मातसो टायम जालो म्हाका. हाय डियर हाव आर यू मिस यू एन मम्मी. हाय ब्युटिफुल हाय हॅलो. आनी सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार आवाज मातसो अवॉयड करा. सरावंडींग आवाज येता आसतलो तुमकां तेकाच लागून न्हय मातशें म्हटल्यार लेट वयतलें लायव्ह तरी बट तो आवाज चालू आसा. सो मातसो तुमकां डिस्टर्ब जातलो सो तुमी एडजस्ट करून घेया. सो हाय आय एम गुड ऑल अबाउट यू. हांव बी बरें आसा. भरपूर जाणां कनेक्ट जालीं. सो आनीकूय थोडे जाणांक कनेक्ट जावनी मागीर उलोवपाक स्टार्ट करता. त्या म्हणसर तुमी म्हाका कितें कितें विचारूं शकता. दीक्षा हाय दीक्षा. यू नेवर रिप्लाय माय मेसेज वाय यू एंग्री ऑन मी. ना तशें कांय ना. हांव इज आंटी. आंटी बी बरी आसा. So, जशीं नांवां येता न्हय तशें हांव रिप्लाय दितां. अशें एकल्याचेंच नांव घेता अशें ना. हावज मम्मी एंड संजय. संजय बी बरो आसा. मम्मी बी बरी आसा. हांव बी बरें आसा. सो रुपाली हाय. सुप्रिया हाय रुपाली. हावज युअर बीएफ आसा. म्हटल्यार आमी तिगांय बरी आसा. प्लस हॅरी सुद्दां बरो आसा. वेर इज युअर बीएफ. सो तो आसतलो घरा कडेन नाल्यार तेजे कामार आसतलो. म्हटल्यार तेज्या घरा कडेन आसतला. सो तुमी सगळ्यांनी च्या पिली. तुमच्या थंय पावस बी पडटा जाल्यार सांगात म्हाका. तुमी सगळीं कशी आसा. आमी सगळीं घट बरी आसा. बिचार केन्ना येवपाक पिकनीक. बिचार प्लॅन करता बट प्लॅनूच जायना सद्या कारण बिजी शेड्यूल सामको म्हाजो. वेन यू आर कमिंग इन सावथ गोवा प्लीज टेल मी. ओके सावथ गोवा हय सांगता. येवपाचें आसा कारण जसो म्हाजो स्टॉक रेडी जातलो तशें हांव सावथ गोवा येतलें. पळोवया आतां केन्ना येता तें. तुमच्या कानाचेर हो आवाज बसता आसतलो न्हय. तुमच्या थंय कितें अपडेट आसा पावसाचो. न्यू हाऊस सध्या
हांव ज्या घरान आमी रेंटाक रावता थंय आसा. सो स्लो स्लो करून थोडे थोडे अपडेट दिता हांव तुमकां म्हाज्या न्यू घराचे. आणि सध्या न्यू घराचें काम बी चालू आसा. पळोवया आतां केन्ना कंप्लीट जाता तें. 8 जाणां कनेक्टेड आसा. सो एक्चुली न्ही खूब जाणां काय अपडेट ना म्हाजो. खूब जाणां म्हाका विचारतात सुप्रिया तूं खंय आसा, कित्याक व्हिडिओ अपलोड करिना. प्लस तेच्या भायर मसाले रिलेटेड सुद्दां कांयच अपडेट नासलो. सो एक्चुली पॉसिबलूच जायना व्हिडिओ बीन शूट करपाक सुद्दां पॉसिबल जायना. अपलोड करपाक तर तेच्या भायरूच टायम ना. आनी आतांय बीन लायव्ह व्हिडिओ हांव कसो कितें करता न्हय तो म्हाका खबर आसा म्हटल्यार न्हय लायव्ह व्हिडिओ करपाक सुद्दां म्हाजे कडेन टायम नासलो एक्चुली. बट सद्या हांवें टायम मॅनेज केला की मे बी नॉट नो मी. आय नो यू वर्किंग इन क्वेट मे बी यू आर नॉट. सो टायम कसो एडजस्ट केला कारण न्हय खूब बिजी वयता सद्या हांव. पॉसिबल जायना. आनी तेतून जर व्हिडिओ करपाक बीन वचत न्हय जाल्यार व्हिडिओ करता आनी काम करता म्हणसर टायम असोच वयता. आनी तेच्या भायर खूब जाणां म्हाका वॉट्सॅप कॉल सुद्दां करतालीं अपडेट मागपाक की व्हिडिओ कित्याक अपलोड करिना. खूब जाणांक अशें दिसलें की म्हाजी इंजरी जी आसा पांयाची ती चड जाली म्हणून हांव व्हिडिओ करिना म्हणून. बट तशें ना. सद्या टायम एडजस्ट जायना म्हाका व्हिडिओ करपाक. आनी तेच्या भायर मसाले रिलेटेड अपडेट दिता तुमकां. सो पयलीं मातशी थोडीं जाणां कनेक्ट जावनी तेच्या उपरांत अपडेट बरें जातलें. व्हिडिओ केन्ना येतलो हांवूय पळयता व्हिडिओ केन्ना येतलो. खूब दीस जाले 4-5 दीस जाले व्हिडिओ ना. सो म्हाका न्हय अशें दिसता कितें तरी मिस जाता. तुमचे कमेंट मिस जाता. इवन म्हटल्यार कनेक्ट जायना की बाबा 5 दीस जाले व्हिडिओ ना. आनी म्हाकाय खंयच्या खंय जाता की कितें तरी चुकता सदांच रुटीन न्हय तो व्हिडिओ कर. सो तेका लागून पळोवया तो व्हिडिओ फाल्यां नाल्यार परवा बी मे बी येयत. काम तर म्हाजें खूब पेंडींग आसा. बट नीना नाईक हाय डियर हाव आर यू एंड मॉम. आमी सगळीं बरीं आसा. तुमी कशीं आसा. हॅरीचो आवाज आयकात. हॅरी आड्डता. तो म्हणटा म्हाकाय बीन उलोवपाक जाय म्हणटा. सो पळोवया एटलिस्ट फाल्यां तरी हांव ट्राय करतलें व्हिडिओ करपाक. फाल्यां नाल्यार परवां तरी कशेंय तरेन व्हिडिओ करतलें. आनी मदींशें काम चालू आसलें न्हय तेका लागून कितें तुमकां सदांच काम काम दाखयतलें तेका लागून हांव व्हिडिओ बीन करिनासलें. आनी टायमूय ना म्हाजे कडेन व्हिडिओ करपाक सद्या. आय लिव्ह म्हापसा शॉपिंग ब्लॉग. थँक्यू सो मच. म्हापसा गेल्यार न्हय अशें दिसता कितें घेवं कितें नाका. तरी पावसाची शॉपिंग आसा अजून करपाची. भरपूरशें पावसाचें कितें कितें घेवंक जाय. सो म्हापसा खूब जाणांचो न्हय फेवरेट मार्केट म्हणटा तसो. आयका हॅरीचो आवाज आयका. आयकोंक येता की खबर ना म्हाका हॅरीचो आवाज. बट आड्डता. बाकी तुमचे ते पावस बीन पडटा की ना. आमच्या हांगसर काल पावस पडला आयज पडला आतां बी पावस पडला मातसो मातसो. यो म्हापसा ओके शुअर. म्हापसा जेन्ना बी शॉपिंगाक वयतले या कितेंय म्हटल्यार तेन्ना शुअर व्हिडिओ करतले. सो आतां हो अपडेट दिता तुमकां की मसाले रिलेटेड कांय अपडेट दिवंक नासलो. सो आतां अपडेट दिता.
एक्चुली खूप जाणांनी ऑर्डर दिल्ली आसा, बट माझ्या कडसून काय अपडेट ना. म्हटल्यार व्हिडिओ थ्रू तुमकां अपडेट पावतालो सगळो, पण सद्या व्हिडिओ वचना. सो खूप जाणां कन्फ्यूज आसा की सुप्रियाची व्हिडिओ येना, सो आमकां मसालो मेळटलो की ना, तिणी आमकां लागून मसालो दवरलो की ना, हे भरपूरशे कन्फ्युजन खूप जाणांच्या मनान चालू आसा. सो सगळ्यांची ऑर्डरी नोट डावन करून दवरल्या. फकत हांव बिजी असल्या कारणान तुमकां अपडेट दिवपाक पॉसिबल जायना, बट तुमची ऑर्डरी हांव स्लो करून दितलें. जर म्हाका येवंक गावना, स्पेशली म्हाका जर येवन दिवपाक मेळना जाल्यार हांव पोस्ट करतें. बट भियो नाकात, तुमचे ऑर्डरी जे आसा ते कन्फर्म आसा, पावसा पयलीं मसालो तुमकां मेळटलो. सो हें मात शुअर आसा. तेज्या उपरांत आनी एक अपडेट दिता. खूब जाणांनी म्हाका उकडे तांदूळ, सुरय तांदूळ, तेज्या मागीर आनी कितें, कोकोनट ऑयल खूब जाणांनी सांगला. सो तेजोय कांय अपडेट ना. सो खूब जाणांच्या मनान हे आसा, आरे सुप्रिया कांयच अपडेट दिना, हय बी म्हणना नाय बी म्हणना, तितले काय ना हेंय सांगिना. तर सगळ्यांक वॉट्सॅपार एक्चुली अपडेट मेळटा. सुरय तांदूळ, उकडे तांदूळ हांवें हांगसर सांगलेले आसा. म्हटल्यार जे कोण सेल करता स्पेशली तांकां सांगला. सो तुमच्या ऑर्डरीचे अपडेट तुमकां मेळटलो. आनी जेन्ना बी ऑर्डर दिवपाक येवपाचें आसा तेच्या आदले दिसा तुमकां वॉट्सॅप करतले की हांव येवपाचें आसा म्हूण. सो टेंशन घेवं नाकात, तुमचो मसालो मेळटलो तुमकां. फकत मातशें बिजी वयता, तो एक मेन प्रॉब्लम आसा म्हाजो सद्या. अर्चना, हाय अर्चना, हॅलो. सो तो एक व्हडलो प्रॉब्लम जाणा की इतलो टायम हे जाता की म्हाका एक व्हिडिओ शूट करूंक गावना, धाकटो आसूं या व्हडलो आसूं. एक्चुली आतांय बीन हांगसर हांव लायव्ह येवन व्हिडिओ करता, पण म्हाजो लक्ष घरा कडेन आसा. घरा कडेन काम कशें कितें चालू आसतालें तेजेर लक्ष आसा. आनी तेज्या भायर व्हडलो एक प्रॉब्लम म्हटल्यार न्हय, जर ऑर्डरी दिवपाक वचत न्हय, स्पेशली मडगांव सायड बी, जाल्यार हांगसर घरा कडेन काम चालू आसा, तेजेर लक्ष दिवपाक न्हय पॉसिबल जावचें ना. आनी मम्मी कितलें हँडल करतली न्हय, तेका लागून सगळी मातशी गडबड चालू आसा म्हाजी. आनी जितली तुमी मिस करता म्हाजी व्हिडिओ, तेजे डबलीन हांव मिस करता तुमकां, स्पेशली तुमचे कमेंट. सो आनी कोणाची कितें क्वेरी आसा जाल्यार विचारूं शकता तुमी म्हाका, कित्या रिलेटेड बीन कितें विचारूंक जाय जाल्यार. सो जेंची नांवां येता न्हय तेंची नांवां हांव रीड करता हांगसर. कोणाचें नांव मिस बीन जालें आसत जाल्यार सॉरी. सो सद्या तर 3 जाणां कनेक्ट आसात. सो आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता तुमी. काल एक्चुली एक कमेंट येयल्लो म्हाका बेंगलोरसून, आय थिंक सो. खूब जाणांचे अशें बीन हे आसा की बेंगलोर, गुजरात, हैदराबाद हांव मसालो दिता काय म्हणून. तर हय, हैदराबाद, गुजरात हांव मसालो दिता. बेंगलोर सायड, कर्नाटका, कारवार हांगसर न्हय मसालो दिता हांव. बॉम्बे सायड सुद्दां दिता. सो म्हणटा तशें पोस्टानसून तुमकां हे करता, कुरियर करिना, पोस्टानसून धाडटा. जर कोणाक मसालो ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार करूं शकता तुमी. कित्याक कालूच म्हाका कोणी कमेंट केल्लो. आनी खूब जाणांक म्हाजो कॉन्टेक्ट नंबर गावना. सो खंयचोय मसाले रिलेटेड व्हिडिओ आसा पळयात, तो ओपन करा. तेजेर स्क्रिनीचेर नंबर दिल्लो आसा म्हाजो, दोगांक कोणाकूय तुमी कॉन्टेक्ट करूं शकता. म्हाका तरी म्हाजो लागना फोन जाल्यार तेका कॉन्टेक्ट करा. आनी म्हाका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूं नाका, म्हाका चडशे वॉट्सॅप कॉल करा, कारण वॉट्सॅपार हांव चड एक्टीव आसता, तेका लागून.
बाकी आय थिंक सो हांवें बरे तरेन क्वेरी थोडीशे क्लियर केले आसतले. तरी आनी कोणाची क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका जशें याद येता न्हय तशें हांव क्लियर करता. आनी कितें आसा सो फोण्या सायड बीन येवपाक जाय म्हाका. ऑर्डरी आसा, आतां पळोवया केन्ना दिवपाक येतले ते. कितें आसा जाल्यार फटाफट विचरा, बेगिना विचरा. म्हटल्यार चड टायम लायव्ह अशें रावचें ना तेका लागून. एस एस हाय सुप्रिया, हॅलो, कशें आसा तूं? विवांश हाय हॅलो. पावस आसा नॉर्मली सांगपाक गेल्यार आमच्या हांगसर तर भरपूर पावस आसा. अचानक पावस पडटा. काल सुद्दां सकाळी अचानक पावस पडला. जस्ट नाव पावस पडून गेला आनी अचानकूच येता तो येता भरपूर पावस येता सामको. तुमच्या ते पावस आसा की ना तें सांग. कारण पावसान तर आपली सुरवात केली, आता तो एनी टायम सुरू जातलो. पुण्या म्हणल्यार हांगसर तसो जावंक ना तितलो सुरू पण जालोय म्हणू शकता. इतलो पावस पडटा पुण्या. म्हटल्यार गरमी बी चालू, पावस बी चालू. आनी हे शॉर्ट व्हिडिओचे हांव कॉमेडी अपलोड करता, ते तुमकां आवडटा की ना हेंय बीन सांगात म्हाका. हांव ट्राय करता एक्चुली, जसो म्हाका टायम एडजस्ट जाता ना केन्ना एक एंटरटेनमेंट म्हणून हांव व्हिडिओ करता, शॉर्ट व्हिडिओ स्पेशली एक मजा मस्ती सामकी. तेका लागून आय होप सो ते बीन तुमकां लायक जाता आसतले. गरमी हय गरमी तर भयंकर आसा, इतली भयंकर आसा की सांगू शकना. म्हटल्यार आमचें अशें आसा की चड गरमी जायत न्हय जाल्यार आमी म्हणटा गरमी जाली गरमी जाली, आनी तोच जर चड पावस पडपाक सुरू जायत ना जाल्यार सगळीं हें म्हणटलीं आरे इतलो पावस कित्याक पडटा, आमची कामां आसा, पावसांत चल म्हणटलीं. म्हटल्यार दोनूय सायडीसून पावसाक हे. मसाल्याचो बिजनस कितें जालो? मसाल्याचो बिझनस कितें म्हणटा चालूच आसा. व्हिडिओ म्हजे येयनात एक्चुली, बट सायड बाय सायड म्हजे ऑर्डरी चालूच आसा. ऑर्डरी हांव घालीत आसा, म्हटल्यार पोस्ट करीत आसा. अपडेट मेळना तुमकां कारण व्हिडिओ ना येयना न्हय तेका लागून. सो बाकी खूब जाणां बरे तरेन सपोर्ट दाखयतात. ज्या दिसा पासून हांवें बिझनस म्हाजो स्टार्ट केला त्या दिसा पासून खूब जाणांचे म्हटल्यार बरे तरेन सपोर्ट दाखयतात, ते व्हडले आसा म्हाका लागून. खरेंच थँक्यू. आनी तेच्या भायर म्हाजे व्हिडिओ येयना म्हणून तुमी पर्सनली म्हाका कॉन्टेक्ट करून म्हाजी खबर विचारता. हें बीन खूब बरें दिसता की हांव 4 दीस या 2 दीस अशें एक्टीव ना तरी बट तुमी म्हाका पर्सनली कॉल करून विचारता सुप्रिया तूं कशें आसा, खंय आसा, कित्याक व्हिडिओ अपलोड करिना.
ऑर्डर कशें करपाचें. सो ऑर्डर करपाक न्हय हांवें भरपूरशे व्हिडिओ अपलोड केल्ले आसा स्पेशली मसाल्या रिलेटेड. सो खंयचोय बीन एक मसाल्याचो व्हिडिओ न्हय ओपन कर, तेजे स्क्रिनीचेर म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें शेअर केल्लो आसा. सो वॉट्सॅपाचेर चल आनी म्हाका वॉट्सॅप करून सांगपाचें कितलो मसालो जाय कितें तो. मागीर मसाल्या रिलेटेड जितले बी म्हाजे लिस्ट आहा न्हय ते तुमकां हांव वॉट्सॅप करता, म्हणजे तेजेर तुमकां कळटा कितें प्रायस आसा कितें हें. सो अशें करून ऑर्डर करपाचो. कारण खूब जाणां कमेंट बॉक्सान कॉन्टॅक्ट नंबर बीन मागतात, बट कॉन्टॅक्ट नंबर हांव कमेंट बॉक्सान अशें दिवं शकना न्हय पर्सनली. तेका लागून स्क्रिनीचेर असो दिता, म्हटल्यार तें तुमकां बरें जातलें. बाकी आनी कोणा कितें क्वेरी आसा जाल्यार विचारात. हांव वेट करता तुमी म्हाका आनी कितें विचारतली म्हणून. 4 जाणां कोण तरी कनेक्ट आहात सारकी. हय व्हिडिओ रिसेंटली व्हिडिओ तूं चेक करूं शकता मसाल्याचे. तेजेर तुका कॉन्टॅक्ट नंबर मेळटलो. एक तर म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळटलो ऑर संजयाचो सुद्दां दिल्लो आसा. जर म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक सोदता तूं जाल्यार वॉट्सॅप कर, तेतून म्हाका इजी जातलें. ऑर संजयाक कॉन्टॅक्ट करूंक शकता जाल्यार डायरेक्ट कॉल बी करपाक जाता. मायरा फर्नांडीस, हाय हॅलो. कितल्या दिसांनी म्हाका दिसता न्हू बरें दिसता की कनेक्ट जालें हांव म्हणून, नाल्यार पॉसिबलूच जायनासलें तुमचे बरोबर कनेक्ट करून उलोवपाक. हॅप्पी गोवन गर्ल, हाय सुप्रिया, हाय हॅलो. आय थिंक सो कितें म्हणटात ते हॅप्पी गोवन गर्ल कोण जाणा सँड्रा, आय थिंक सो सँड्रा से आयशवॉट नेम. आमच्या हांगसर न्हय पावस कडकडटा. आनी पावसा पयलीं न्हय काम जावपाक जाय घराचें, कारण एकदां जर पावस लागपाक स्टार्ट जाय जाल्यार मागीर पॉसिबल ना. हांव सँड्रा, म्हाका कळ्ळें तूं सँड्रा म्हणून. म्हटल्यार जेंका बी हांव पर्सनली मेळटा न्हय ती सारकी म्हाका याद आसतात. म्हटल्यार अशें म्हाका विसरूंक बीन जायना ते. ऑर वॉट्सॅपार सुद्दां म्हाका कोण कनेक्ट जाता ती सारकी याद उरता. आमचें काम एक्चुली मेन काम सांगपाक गेल्यार खूब उरलां. टायल्सांचें उरलां, प्लास्टर उरलां, मागीर किचन टॉयलेट बाथरूम हेजें काम उरलां. भरपूरशें काम आसा. लास्ट संडे गोंयान येवन सपोज जर कोण मेळोंक सोदता म्हटल्यार लास्ट संडे गोंयान आसलो, प्लॅन करी आसलो मेळपाक. तर एक्चुली जर कोण मेळपाक सोदता जाल्यार म्हाका तुमी सांगूं शकता, तशें कांय ना. सपोज हांव फ्री आसत जाल्यार मेळोंक येवंक शकता. तुजो कॉन्टॅक्ट ना म्हटल्यार कळोंक ना म्हाका तुजो कॉन्टॅक्ट ना कारण फेल जाला. एक्चुली न्हय म्हाज्या कॉन्टॅक्ट नंबरार जर चडशीं जाणां कॉन्टॅक्ट करीत न्हय जाल्यार तो नंबर लागच ना.
मे बी नेटवर्क इश्यू, बट त्याच नंबरार तुम्ही व्हॉट्सॅपार कॉन्टॅक्ट करीत जाल्यार तो लागता अशें आसा. सो व्हॉट्सॅप कॉल करा म्हाका तुमी. एच फ्रॉट, हाय, हॅलो, कसो आसा तूं? आय होप सो तूं व्हिडिओ पळयतात आसतलो. सो तुमी च्या बी पिली सगळ्यांनी? काळो बी पडत येयलो. घर केन्ना रेडी जातलें? हांव तेंच पळयता, घर केन्ना रेडी जातलें आनी केन्ना घरान वयता कशें जाला म्हाका. समटायम हांव न्हय घराक इतलें मिस करता ना भरपूर, कारण कशें आपलें घर तें आपलें घर न्हय. बरो आसा तो खूश चलो, थँक्यू, वेलकम. तर हांव वेट करता, आतां पळोवया केन्ना म्हाजें घर रेडी जाता तें. कळटलें तुमकां, पूण सद्या भरपूरशें काम पेंडींग आसा. इतल्या बेगीन तर घर रेडी जावं शकना. प्रतिमा नायक, हाय, गुड इवनिंग, हाय, हॅलो, कशें आसा? आतां खूब जाणां कनेक्ट जातात. एक्चुली आयज संडे न्हय, हॉलिडे. संडेच न्हय आयज. अनुष्का, तुमचे कितले वर्साचे क्यूट कप, तुमचे कितले वर्साचे रिलेशन रे डियर क्यूट कपल? आमचे रिलेशन सांगपाक गेल्यार सांगता, एक दीस सांगता मागीर आमची लव स्टोरी कशी कितें जाली ती. बट आमचें बॉन्डिंग पळोवन तुमकां कितें दिसता आसतलें, कितलो टायम जाला आमच्या रिलेशनाक. सो खूब जाणां म्हाका सांगताय बीन तुमची लव स्टोरी सांग म्हणून, बट म्हाका दिसता की मागीर करपाचें म्हणून, थोडो टायम घेवन करपाची म्हणून. कारण आमची लव स्टोरी भरपूर इंट्रस्टींग आसा. इतली इंट्रस्टींग आसा ना की डेंजरस सामकी. बट कितेंय सांग, त्या बाबतीन हांव लक्की आसा की म्हाका पार्टनर खूब लक्की गावला. आनी थँक्यू तुमकां, कारण आमकां दोगांयकूय तुमी इतलो मोग दितात म्हणून, स्पेशली म्हाका आनी संजया. काकी कशी आसा? काकी बी बरी आसा. सद्या मातशी इतली कामान बिजी आसा की भरपूर. आनी थँक्यू सगळ्यांक, थँक्यू म्हणटा जितल्यांनी म्हाका पर्सनली कॉल केलो, म्हाजी इंजरी कशी कितें आसा हेजे बद्दल विचारलें. आनी तेज्या भायर म्हाका इवन होम रेमेडीज सुद्दां सांगले की सुप्रिया हे लाय पांयांक तूं, मागीर तुजो पांय बरो जातलो. आनी एक्चुली ना खरें सांगता, थोड्यांचे होम रेमेडीज हांवें ट्राय केले आनी आतां मातशी अशी इंजरी म्हाजी कमी आसा. खूब बरें दिसलें आं की तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करून विचारले. वॅक्सीन घे, हे ट्रिटमेंट घे, घरा बसो नाका, मातसो रेस्ट घे. लकी आसा हांव, म्हाजी यूट्यूब फॅमिली खूब कॅरींग आसा, जी म्हाका इतलो सपोर्ट आनी इतलो कॅर करता म्हाजो, खरेंच. आनी कोणाक कितें आसा? नांव पण म्हजें नांव पण संजय आसा. सो संजय
तुम्ही फ्रेंड जाऊ शकता. माझ्याच घरान 3 संजय आसा. एक आसा तो संजय, तुम्ही पळयतात आसतले. दुसरो संजयचो आसा तो म्हाजो मावसो आसा. तिसरो संजय आसा तो म्हटल्यार म्हाजो काका आसा. म्हटल्यार एकाच घरान 3 संजय आसा. सो एकल्याक उलो मारलो जाल्यार दुसरो येतलो, दुसऱ्याक उलो मारल्यार तिसरो येतलो. वा. बट संजय नाव कॉमन आसा ना. आतां नांवां सांगपाक गेल्यार वेगळीच. हय 3 संजय तर आसा आमगेर सारके. हय संजय नांव खूब कॉमन आसा. खूबच कॉमन आसा. लायव्ह येवन ना इतलो म्हजो टायम बरो गेलो. नाल्यार सदां उठून काम 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 आनी काम करून करून सुद्दां म्हाजो फेस पळयात कितलो डल जाल्लो आसा. तेतून हांवें दोन दीस मात रेस्ट घेतलो जेन्ना पांयांक लागलेले तेन्ना. सो एटलीस्ट हांव न्हय ट्राय करतलें की फाल्यां तरी व्हिडियो करपाक. आनी जळर येता पळय तुमकां हाय हॅलो करपाक इपेत. हाय हॅलो करता तुमकां ती. पळयात हांगा येयली. आतां इतले जळार येतले हांगसर जाणा की आवाज करतले काना कडेन बरोबर. फ्युचर प्लॅन कितें रेसिपीचे. म्हाका खूब रेसिपी शेअर करूंक जाय. बट प्रॉब्लम असो जाता की प्रेझेंट हांव रावता पळय थंय ना एक त्या किचनान कॅमेरा बीन सारको दवरूंक गावना. सो तेका लागून म्हाका बरे रेसिपी शेअर करतले म्हणल्यार पॉसिबल जायना. तरी बट हांव ट्राय करतलें. आनी सद्या कामान इतले बिजी आसा की दिसतालें म्हाका रेसिपी मदींचे शेअर करपाच्यो म्हणून. बट कशें करतलें जायना, पॉसिबल जायना. म्हटल्यार अशें जाता ना, सांगता तुमकां. आमी एक्चुली जेवण जें आसा ना तें बेगिना करता, सकाळचें बेगिना करता कारण घराचें काम चालू आसा. सो तेंचे बरोबर मातशें रावचें पडटा. हांगसर हेरी आड्डता हांगसून हें दिसता ना विंडो पळय. सो घराचें काम चालू आसा न्हय तेका लागून तेंच्या वांगडा मातशें रावचें पडटा. तांकां कितें जाय कितें नाका. सो तेका लागून किचनान रावून रेसिपी करपाक पॉसिबल जायना म्हाका. सिद्धेश नाईक. हाय सुप्रिया. हाय हॅलो सिद्धेश. सो तरी बट मातसो म्हाका टायम दिया, मागीर रेसिपी शेअर करता. एनी आयडिया टू ओय any idea to weight gain and how you manage all things. वेट गेन करपाक म्हाका विचारूं नाका. वेट लॉस करपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग कशें कितें. वेट गेन करपाक गेल्यार न्हू सांगूंक जाल्यार खायत रावपाचें. कारण स्टार्टींग सांगपाक गेल्यार हांव इतलें बारीक आसलें की हांवें इतलें वेट गेन केल्लें आसा सद्या की म्हाका नाका तें बारीक जावपाक जाय. आनी जर तुका वेट गेन करपाचें आसा जाल्यार बरें खा, दूध पी,
केळी खा, खायत राहा, फकत खायत राहा, म्हणजे वेट गेन जातले, इझिली जातले. पायांक किती झाले, कोणाक मारले तू, कोणी फकाणां केली तुझ्या वांगडा? पायांक म्हज्या कितें जालें, पायांक म्हज्या खिळो लागलेलो, खिळो. आणि ऑलरेडी हांवें व्हिडिओन सांगला, लॉंग व्हिडिओन सांगला म्हाका खिळो लागलेलो म्हणून. आणि तो खिळो लागलो तो लागलो, हालत काबार जाली, प्रेझेंट सुद्दां ना. म्हाका चलतना इतलो त्रास जाता की म्हाका ऑर्डरी दिवपाक सुद्दां वचोंक ना. कारण म्हाका सद्या 2 स्टेप्सां चलतलें म्हटल्यार म्हजो पांय इतलो हें जाता की कंटिन्युअसली चलोंक गावना म्हाका, पांय म्हजो दुखता भरपूर. आनी चड काम करीत जाल्यार पांय सुजता म्हजो. म्हटल्यार चड टायम असो जावंक ना की खिळो तोपल्यार. सो म्हाज्या पांयांक खिळो तोपलेलो. बारीक बारीक गोश्टी जायत आसतना. आनी हे जळारी मदीं मदीं कित्याक येता? कोणाक मारले तूं? हांवें कोणाक मारूंक ना. कोणी फकाणां गेली तुज्या वांगडा? ना, फकाणांय बीन कोणी करूंक ना. आनी कोणी म्हाका विचारलें कशें तूं मॅनेज करता काय म्हणून. सो मॅनेज कशें कितें करता? मॅनेज करपाक पडटा, तशें मॅनेज करचें पडटा. कारण घराय कडेन लक्ष दिवंक जाय म्हाका. मागीर धाकटोसो म्हाजो बिझनस आहा तेकाय बीन पळोवचें पडटा. व्हिडिओ करपाक जाय, ते एडीट करपाक जाय. घरांतले रामायण आसता, जेवण कर, हें कर, तें कर, ते थोडेशे मम्मी पळयता, सो बरें जाता म्हाका. सो जाता मॅनेज, करपाचें मॅनेज. म्हटल्यार एक मनान जिद्द दवरपाक जाय की आपल्याक करपाकूच जाय, जाल्यार सगळ्यो गोश्टी पॉसिबल आसा. वेट लॉस करपाचें आसत जाल्यार सकाळीं गरम पाणी ऑफलायन. हय, तेका लागून मात सकाळीं मातशें उठोंक जाय न्हू बेगीन. आमी उठटलीं 9 सुमार, मागीर गरम उदक पितलीं, तेजे मागीर अर्दें वर रावतलीं आनी 10:30 च्या घेतलीं. सो तेका लागून मातशें बेगीन उठोंक जाय न्हू. इफ सपोज वेट लॉस करूंक जाय जाल्यार एक्सरसायज बीन करूं. बट जी बारीक आसा ना, ती जर वेट गेन करूंक सोदता जाल्यार आसा ती बरी आसा तुमी, वेट गेन करूं नाकात. खबर ना, म्हाका तर अशें दिसता की वेट कमी आसता तेंच बरें आसा. सगळ्या कामांक सुटसुटीत आसपाक जाय. काम बारीक आसा जाल्यार सुटसुटीतपणान काम जाता. कित्याक हे जळारी बेज्जार हाडटा म्हाका. सो आनी कितें? खूब जाणां बऱ्या तरेन कनेक्ट जालीं आयज. आनी एक सांगता तुमकां, वयच्या पयलीं ब्रश करच्या आदीं 9 वाजले तरी प्रॉब्लेम ना. ट्राय करपाक जाय सकाळीं बेगिना उठोन ना, गरम उदक ना. एक्चुली हांव सकाळीं उठोन म्हाजें सांगता. एक्चुली म्हाका कोणी आतां विचारलें की वेट लॉस करपाक कितें घेवपाक जाय. बट म्हाजो रुटीन असो आसता, डेली म्हाजो रुटीन असो आसा. सकाळीं हांव उठलें, एक ग्लास भर थंड उदक, थंड म्हटल्यार गरम थंड आसता तें उदक हांव कंपल्सरी घेता. कारण जर हांव स्पायसी खायत वताक काम करीत जाल्यार म्हाका पित्ताचो प्रॉब्लेम जाता. आनी पित्ताचो प्रॉब्लेम इतलो जाता की मागीर भरपूर तकली बीन जड जाता. तेका लागून कंपल्सरी हांव सकाळचें उठ्ठा, एक ग्लास भर उदक घेता आनी तेज्या मागीर अर्द्या वरान च्या बी घेता. मागीर टेंशन नासता म्हाका. बट सगळ्यान पयलीं उदक पयलीं हांव घेता. मिलेना, हाय हॅलो. बट म्हाकाय बीन कितें सांगात वेट
म्हाकाय बीन वेट लॉस करूंक जाय. कितले बारीक असले हांव. बारीक असले तेन्ना सगळीं जाणां बारीक बारीक म्हणटालीं. आतां मोठे जाले. सो आतां म्हाका अशें दिसता की बारीक जाल्ले बरें. काळोख पडत येयलो काळोख. ओके, तुमकां हें मात सांगता की मडगांवां जितल्यांच्यो ऑर्डरी आसा ते एकदमूच घेवन येताले. आनी जेंचे कोणाचे अर्जंट आसा, जेंकां UK वचपाक जाय, लंडन वचपाक जाय, तांकां मातशें मॅनेज करून हांव कशा तरेन हाडून दितलें. बट दितलें. ग्रेट, करेक्ट. पण चाव घेवंक जायना. चाव घेवंक जायना कशें जातलें? चावे वचून तर आमचो दीस स्टार्ट जायना आनी चावे जायना. तेज्या मागीर हांवच्यो मम्मी मिलेना. मम्मी म्हजी बरी आसा, बरी आसा, कामान मस्त बिजी आसा. मागीर अनुष्का, अरे बाबा यू आर परफेक्ट. आय डोंट नो वाय यू वॉन्ट टू लूज युअर वेट. ना, म्हाका मातशें वजन कमी करूंक जाय अशें म्हाका दिसता, बट खबर ना. नायस टू सी यू ऑनलायन. खूब दीस जाले हांव ऑनलायन येवंक सोदतालें, बट टायम एडजस्ट जायना. टायम. खूब जाणां म्हणटलीं आगो सुप्रिया तूं इतलें काम तरी कितें करता. बट खूब जाणां म्हाका समजूं शकता की एग्जॅक्ट काम कितें करता आसतलें. पावस येयलो न्हय का म्हाजे तकलेर इतलें टेंशन येता ना. म्हाज्या आनी मम्मी तकलेर इतलें टेंशन येता की बाबा कशें मॅनेज करतली सगळ्या गोश्टी. पावसान खुबश्यो गोश्टी आसता आनी स्पेशली दादल्यांची कामां आसता आनी ती आमकां करची पडटा. मानसी देसाय, हाय हॅलो मानसी, कशें आसा तूं? काळोख पडत येयलो न्हय. तुजो पांय कसो आसा? म्हजो पांय बरो आसा. हांव काम करता तितलें रेस्ट बी घेता, तितली कॅर बी घेता. एक्चुली न्हय हांव कंटिन्युअसली काम करतालें, बट म्हाजे एक सबस्क्रायबर ते दीस म्हाका म्हणपा लागले सुप्रिया तूं कंटिन्युअसली काम करतलें बट मागीर तुका त्रास जातलो, सो रेस्ट घे. तेन्ना म्हाजे तकलेन येयलें की हो रेस्ट जाय न्हू. पण आतां तूं ओके दिसता गो, कितें वेट लॉस करता, यू आर परफेक्ट. जावं शकता की तुमकां हांव परफेक्ट दिसता, बट म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक जाल्लें बरें अशें म्हणून. एक्चुली म्हाजें वेट गेन कशें जालें ना हें म्हाका कळोंक ना. कारण मातशें फुडी लवर आसा हांव. म्हाका खावपाक मातशें चड लायक आसा. म्हटल्यार खाणाच्या बाबतीन हांव एक्सपर्ट आसा. स्पेशली नुस्त्याच्या बाबतीन एक्सपर्ट आसा. खावपाक जाय म्हणजे म्हाजें अशें चिंतप आसा. कितलें काम असलें तरी मनशान खावंक जाय. पोट रिकामी दवरूंक जायना. तेका लागून वेट गेन जालें म्हाजें. म्हाजे भशेन खूब जाणां आसतलीं खावपाक फुडें. हांव जाल्यार ऑल टायम खावपाक फुडें. जोविता, हाय हॅलो. तुमच्या थंय प्रेजेंट पावस बीन गडगडटा? मिलेना, आयज मम्मीन कितें केल्लें जेवण? आयज आमगेर वेल्ल्यांचें हुमण, मागीर कितें केल्लें, बरें कुल्ले केल्ले तिणी. ती रेसिपी हांव शेअर करूंक सोदतालें कुल्ल्यांची. इतली बेस्ट आसली जाणा, बट पॉसिबल जावंक ना म्हाका. नेक्स्ट टायम करता. लायफ इज फॉर इटींग, शूड एन्जॉय फूड. यू आर गो, आय एम मिसींग गोवा. हय, खावपाचें जेवपाचें मस्त रावपाचें. हे अशें म्हणजे हांव तर हें चिंतिना की हें खाल्लें म्हटल्यार हांव मोटें जातलें, हें खाल्लें म्हटल्यार हांव बारीक जातलें. हांव पयलीं हें चिंतता की म्हाज्या पोटाक कितें जाय. म्हजें पोट खाली आसूंक जायना. आनी म्हाजें पोट खाली आसत जाल्यार हें म्हाजें काम करिना.
स्पेशली नुस्तें कुल्ले हय या लकी हे आमगेर एक्चुली दोनूय आसता, वॅज बी आसता नॉन वॅज बी आसता डेली. नॉन वॅज खावपी हांव, नॉन वॅज म्हटल्यार नुस्तें खावपी हांव आनी वॅज खावपी म्हाजी मम्मी. सो आमगेर कोणूय येयले जाल्यार दोनूय मेळटले, एकूच मेळटलें अशें ना. काळोख जाला ना, हांव दिसता तुमकां? एक्चुली भायर गडगडटा आनी तेच्या भायर काळोख जाला आनी हांगसर जळर कू 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 करून सोंग्सां म्हणटा दोनूय काना कडेन. हांव केन्ना एनी टायम येवपाची तुमी आमगेर, एनी टायम. बट प्रेझेंट मातशें बिजी आसा, बाकी एनी टायम येवपाची. हाय सुप्रिया, हाव आर यू? हाय हॅलो. बट नुस्तें खावपाक एनी टायम यो नुस्तें खावपाक. बट स्पेशली जर पावसान आमगेर सबस्क्रायबर बीन येवंक सोदता जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगतलें येवं नाकात म्हणून पावसान स्पेशली. कारण पावसान न्हय हांव म्हाज्या सोयऱ्यांकूच म्हटल्यार रिलेटिवांकूच नाका म्हणटा येवं. कारण आमच्या हांगसर न्हय जी वाट आसा येवपाक ती इतली डेंजर जाता ना. नॉर्मली आमकां खबर आसा की आमी त्या रस्त्या वरसून कशी चलत वयता, म्हटल्यार पावसान ना इतली निसरट जाता, निसरट म्हटल्यार कळ्ळें न्हय तुमकां, इतलें स्लीप जावपाक जाता ना की कोणाचो तरी हात मोडटा, कोणाचो तरी पांय मोडटा, कोणाचें कितें तरी मोडटा. इतलें डेंजरस वाट जाता, सामकी शेळो जाता भरपूर. हय गो तूं दिसता सारकें काळोख जाला न्हय तेका लागून. हय आतां तुमी सगळीं म्हज्या नवीन घरा कडेन येयात, हांव इनवायट करतलें तुमकां येयात म्हणून. हाय सुप्रिया, हाव आर यू? युअर फॅमिली? आमी सगळीं बरीं आसा, तुमी कशीं आसा? फाटल्यान न्हय आमची माजरां कितें तरी करता, एकामेकांक मारतात. कितलें बरें दिसलें न्हय ऑनलायन येवन, म्हटल्यार लायव्ह येवन खूब उलोवपाक गावलें म्हाका. आनी मम्मी सांगपाक गेलें न्हय घरा कडेन या, म्हणजे म्हाज्या घरा कडेन या, आमच्या घरा कडेन या, आनी हांव हांगसर व्हरलां. ना ना ना, आतां हांव रेंटाच्या घरांतसून लायव्ह येयल्लें आसा. म्हाज्या घरा कडेन लायव्ह येवपाक थंय मातशें प्रॉब्लम जाता, लायट बीन ना न्हय, सो काळोख सामको. तुमकां कितें जाता तें पळयता आं. मम्मी येतली आनी म्हणटली लायट बीन कांय पेटोवंक ना, काळोखान बसला म्हणून. मम्मीक विचारला म्हणून सांग, हय शुअर सांगता. जितलीं जाणां बीन म्हाका कॉल करता न्हय मम्मीक विचारता, तें पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसता ना. म्हटल्यार केन्ना केन्ना अशें दिसता की हांवें रायट डिसिजन घेतलें यूट्यूब ओपन करून. कारण यूट्यूब ओपन केलो, चॅनल केलो म्हणून तुमच्या असलीं मनशां म्हाका गावलीं, इतली कॅर करपी, इतली सपोर्ट करपी, इतली म्हाका गायड करपी. स्पेशली जर हांव खंय चुकता कितें जाल्यार म्हाका तुमी गायड करता. सो खरेंच म्हाका तेजी गरज आसलीच. आनी म्हटल्यार म्हाकाय बीन कोण तरी उलोवपाक जाय आसलो. सो बरें जालें आतां यूट्यूबार खुबशीं तुमी कनेक्ट जातात, कारण हांव मातशें न्हय बडबड्यां, म्हाका बडबडूंक खूब लायक. पर्सनली जर तुमी म्हाका मेळत न्हय जाल्यार सुद्दां हांव इतलेंच बडबड्यां, म्हाका खूब लायक उलोवपाक. म्हटल्यार मनशान उलोवपाक जाय. उलयलें सोबत न्हय जाल्यार हांगासलें जें कितें टेंशन आसता, मायंड आमचो डिस्टर्ब आसता, तो म्हटल्यार मातसो रिलॅक्स जाता. तुजें घर? म्हाजें घर पेडण्यांत आसा, हांव पेडण्याचेंच. ओके, विचारून बरें केलें. खूब जाणांक कन्फ्युजन आसा, तूं सुप्रिया पेडण्याचें आसा जाल्यार पेडण्यां
म्हटल्यार अशें कित्याक उलयता काय तर हांव पेडण्याचेंच आसा. हांव कशें सांगूं तुमकां की हांव पेडण्याचें आसा, हांव अशें कित्याक उलयता तें. म्हटल्यार आमच्या गांवांत दुसरी लँग्वेज उलयतात. पेडण्याची तुमकां खबर आसतली भाशा, सो दुसरी भाशा उलयतात. बट म्हाजी भाशा अशी आसा कारण म्हाज्या मामागेली सायड जी फॅमिली आसा ती ह्या लँग्वेजीन चडशी उलयतात. आनी पप्पा सायड सांगपाक गेल्यार अरे कोणाक कितें जाता रे, सो तशी उलयतात. हय व्हिडिओ उलोवपाक जाय अशें बीन बडबडूंकूच जाय म्हाका. सो कळ्ळें आसतलें कारण खूब जाणां म्हाका अशीं विचारतात हांव कॉल करून की सुप्रिया तूं पेडण्याचें पूण तूं पेडण्याचें कशें दिसना स्पेशली तुज्या लँग्वेजी वरसून. तर हांव पेडण्याचेंच. अशी लायट जर पेटयल्ली हांवें जाल्यार बरें जातलें आसलें ना. बाय द वे लास्ट तुमकां हें विचारता जर तुमकां कपल चॅलेंज बीन पळोवपाची आसा जाल्यार म्हाका सांगात आं. संजय वांगडा हांव कपल चॅलेंज बीन ट्राय करता. एक कपल चॅलेंज आमची पेंडींग आसा ती म्हटल्यार न्हय पानीपुरी चॅलेंज. हांवें विचारलेलें कम्युनिटीन विचारलेलें की पानीपुरी चॅलेंज तुमकां पळोवपाक आवडटली काय म्हणून. बट पेंडींग आसा ती चॅलेंज. सो जर तुमकां पळोवपाचें आहा जाल्यार म्हाका तुमी सांगात. ह्या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनान सांगात. सो हांव संजयाक सांगता की आमी कपल चॅलेंज ट्राय करया. कारण तेकाय बीन कांय प्रॉब्लम ना, तो रेडी आसता. कारण तेकाय एन्जॉयमेंट लायक आसा, एन्जॉय करपाचें म्हणटा तो. कारण एक दीस सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा म्हटल्यार अशें चिंतता तो हांव. आयचो दीस खूब इम्पॉर्टंट आहा, फाल्यांच्या फाल्यां म्हणटा तो. सो जर तुमकां पळोवपाचें जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. हय आतां खूब डार्क जालें, हांव दिसना आनी म्हाकाय बीन कांय दिसना आतां. काळोख जालो आनी जळारींचोच आवाज येता कू 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 करून. सो गायज चला लायव्ह सेक्शन हांगसरूच एंड करता हांव. लायट ऑन करपाक न्हय म्हाका भितर वयचें पडटलें. तरी बट वेट हांव लायट ऑन करून येता. सो आतां सांगात तरी बट काळोख येता आसतलो कारण लायट मातशी रिफ्लेक्ट जाता. सो फायनली हांवें लायट ऑन केली. सो वेट. हां आतां सांग. बॅकग्रावंड जो आसा तो म्हाका सारको करूंक जाय कारण पळोवया जाल्यार ह्या घराचो ओनर जेन्ना येतलो तेन्ना मातशें करूंक जाय तें. कारण आमी दुसऱ्याच्या घरान रावता सो आमकां जाय तशें करूं शकना न्हय. परमिशन घेवनूच करचें पडटा. आनी हांवें जुगाड कसो केल्लो खबर आहा तुमकां व्हिडिओ करपाक. हे पळयात हांगसर दवरलेलो मोबायल पळयात. कारण म्हजो ट्रायपॉड घरान उरलो तेका लागून. सो आतां सांगा निलिशा. हाय हॅलो निलिशा कशें आसा तूं. बाय गुड नायट जुविता.
सो आनी कितें विचारूंक जाय तुमकां जाल्यार विचारूं शकता तुमी. हांव न्हय मम्मीचो वेट करता, मम्मी केन्ना घरा येता काय म्हणून. मम्मी एक्चुली बेगीन तूं तुज्या घरात जाय तशें करतलें. हांव भरपूर एक्सायटेड आसा, स्पेशली किचन म्हाका जाय तसो करपाक. कारण किचनान आमी खुबसो टायम स्पेंड करता, स्पेशली मम्मी आनी हांव रेसिपी करपाक. तेका लागून एक्सायटेड आसा तें म्हटल्यार किचन म्हाका जाय तशें रेडी करपाक. पळोवया आतां. स्लो स्लो तुमकां दाखयतलें जावं कशा तरेन म्हाजो प्लॅनिंग आसा तो. स्लो करून करतलें हांव, एकदम करचें ना. आनी घर बी म्हटल्यार तुमकां खबरूच आसा, तसो बजट बी जाय, तो एक व्हडलो हें न्हय. निलिशा हाय, हय खूब दिसांनी येयलें हांव लायव्ह. येवपाक सोदता हांव, पूण कितें जाता जाणा, खंय ना खंय कसलो ना कसलो आवाज बीन चालू आसता आनी तितून लायव्ह बीन येवप म्हटल्यार तुमकां डिस्टर्ब जातलो. जसो की प्रेजेंट उदय चालू आसलो कटर, तेका लागून. आनी भायर वेदर बरें जालां, स्काय बरो दिसता सामको. स्काय न्हय सांजच्या टायमार पळोवपाक कितलो बरो दिसता न्हय. आनी म्हाका स्पेशली सनसेट बीन बिचाचेर वचून न्हय पळोवपाक खूब लायक. सो हांव ट्राय करतलें फाल्यांच्यान कंटिन्युअसली व्हिडियो करपाक. सांगता पूण जायना तें. राजेश्री शिरोडकर, हाय हॅलो राजेश्री, कशें आसा तूं? निलिशा, पावस सांगपाक गेल्यार न्हय चालूच आसा आमच्या हांगसर पावस. म्हटल्यार अचानक पावस पडटा. आमकां एक्चुली न्हय मसालो हे करपाक जाय आसलो, गरम मसालो, बट पावसान इतली वाट लायल्या ना की अचानक पावस पडटा. लायट बी वयता मागीर. कितलीं जाणां कनेक्ट जालीं न्हय आयज. आय लायक युअर व्हिडियोज, थँक्यू सो मच. आनी तुमी स्पेशली म्हाका लायक करता म्हणून म्हाका आनी खूब बरें दिसता की तुमचे ब्लेसिंग्स मेळटा म्हाका. शो युअर गार्डन. एक्चुली गार्डनाची कंडिशन आमची वर्स्ट जाल्ली आसा, कारण थंय बीन काम चालू आसलें न्हय खोपीचें, तेका लागून सद्या कंडिशन वर्स्ट जाल्या गार्डनाची. पावसान सारकें करूंक जाय. तरी पूण दाखयता. हांगसर एक्चुली न्हय मम्मी येयल्या म्हाजी, कळ्ळें. आनी मम्मी येतात न्हय सगळ्यांचे सूर स्टार्ट जातात. इतलो वगत तुमकां आवाज येवंक नासतलो न्हय माजरांचो बी, आतां आवाज येतलो. हॅरी आमचो भितर आसा, घरान आसा, सो दाखयता मागीर हां नेक्स्ट व्हिडियोन बी. या शुअर, सांगता मम्मी हां. हाय एस फॉर सचिन, हाय कशें आसा तूं? घराचें काम पुरें जालें? तर ना, घराचें काम कंप्लीट जावंक ना, टायम वयतलो भरपूर. सपना केरकर, हाय सपना, हॅलो कशें आसा?